विरेश, सध्या गोंयकारां फुडें एक सारको मोठो क्वेश्चन म्हणटा तो उरला. टायगर जिंदा है, टायगर जिंदा है. पण टायगर आसा तरी खंय? हय टायगर जिंदा आहे, टायगर आसा आणि टायगर भायरूच सरतलो. आमी सद्याक जे स्ट्रॅटेजी टायगर म्हणटा तो आमी मनोज परब म्हणून म्हाकाय कळ्ळें तें. सो आमी जे म्हणटा की काम करपाक जाय आनी काम करूंक जाय. सो जे लेवलाचेर आमचें काम आसा तें आनीक फूल फेजान भायर सरतले. आमकां खुबशे फायनान्शियली आमकां खूब त्रास जाले. जे करून आमकां खुबशीं कामां जावं आमचे जे रेव्होल्युशनरी आसले ते बेकार आसल्या कारणान तांकां कामा धंद्याक वचोंक मेळनासलें. जे रेव्होल्युशनरी हेका काम करताले. सो खंय ना खंय तेय आमकां खटकले आनी ते खंय ना खंय आमी फाटीं उरले. सो आयज ते परत कामाक लागलेले आसा. सो ल्हव ल्हव जेन्ना इस्टॅब्लिश बरें जातले आमी सगळे भायर सरतले. सगळे भायर सरतले. फाटे दिसांनी तुजो एक पोस्ट पयलो हांवें. टायगर रोखडोच भायर सरतलो. रोखडोच भायर सरतले. पण खंय आसा खंय तरी आसा तो गोंयानूच टायगर आनी खंय ना टायगर गोंयानूच आसा. आयज तुमी म्हणटा की मनोज खंय गेला. खूब जाण म्हाकाय विचारता मनोज खंय गेला, मनोज खंय गेला. मनोज हांगाच आसा आनी मनोज ज्याक जो गोंयचो मोग आसा तो अजून पर्यंत त्याच लेवलाचेर मोग आसा.